आतां सद्या आमी कांसावली गांवांत आसा आनी हांगासर आयज अल्कोहोलीक एनोमस कांसावली ग्रूप हाणें आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा आनीक तांकां 49 इयर्स भरता एनिवर्सरी जाल्लो आसा आनी ताणें म्हाका आयज गेस्ट असो आपयल्लो. हांव पयलीं सद्या तांकां काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज हांगासर आमचे जायते गेस्ट आशिल्ले आनी गेस्ट जायते भाशेनचे आमचे अल्कोहोलीक जे न्यूज आसा ते आमचे जे कोण सोरो पिता ताचे वयर डिस्कशन जालें आनी जायते आमचे हांगासर भाव भयणां हांगासर आशिल्लीं आनीक हाचेर डिस्कशन करता तेन्ना आमकां जायते आमचे उलयले की हांव जाणा आमचे 49 इयर्स जे आमचे कांसावली भाव जे आमचे ऑर्गनायज करता हें घडोवन हाडटा. जायते भाव हे सस्त्याचेर आमचे जायते जे सोरो पिताले ते भाव जायते कमी जाल्ले आसात. खरें हांव तांकां कॉन्ग्रेट करता. जायते भाव उरता जे आमचे जे अल्कोहोलीक आहा तांकां बरें करपाक हांव तांकां कॉन्ग्रेट करून खरेंच आमकां आतां दिश्टी पडटा हांगासर कितलोसो आमचो हांगासर भाव जे सोरो पिताले जावं दादले जावं बायले जावं त्यो जायते हांगासर येवन ताणें आपले टॉक दिल्लो आसा. कशें कितें जालें ताका लागून हांव तांकां काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांव सांगूंक सोदतां हांव जाणा हांव धाकटोच आसतना म्हजो पाय जेन्ना भरपूर पितालो आनी म्हजी मांय भरपूर मारतालो आनी मांय मारता म्हणून मांय आमच्या शेजाऱ्यागेर वचून रावताली. तो म्हाका उडास येता खरेंच हे सोऱ्यान हांव तर म्हाका सोऱ्याची तर हांव केन्ना पिवंक ना आनी म्हाका तितलें एक्सपिरियन्स ना तरी आसतना हे हांव मागता. आमचे कुट्टाडे गांवांनूय एक संस्था आसा आतांच म्हाका रघुपती भावान सांगलें ती संस्था चलोना म्हणून पूण हांव जाता ते भाशेन म्हणजे तुमकां खबर आसा म्हजी कितली संस्था आसा पूण ही संस्था बंद पडल्या. कुट्टाडची जी संस्था आसा ती बंद पडल्या. ती कित्याक पडल्या कित्याक लागून कमी पडल्या हेंवूय हांव कुट्टाडे गांवांत आमचे जे संस्था आसा ती उबी करपाक परत आमकां जाग्यार हाडपाक हांव आमच्या रघुजी सराचो तशेंच आमचे पाटील डॉक्टर पाटील आसा ताचोय आदार घेवन ही संस्था परत आमच्या लोकांक जाता ती भाशेनचे आमचे कोण अल्कोहोलीक आहा तांकां हांव बरे भाशेन आमकां जाता ती भाशेन हांव तांकां हेल्प करूंक भावतलो. हांव सजमतां रघुजी सर तशें आमचे पाटील सर डॉक्टर ते म्हाका हेल्प करतले हे आमच्या लोकांक जाता ती भाशेन लागीं हाडपाक. अल्कोहोल एनोमसाक आयज 49 इयर्स जाले आनी 49 इयर्स हो कार्य चलोवपाक म्हणल्यार नॉट सो इजी. कितलेच तरी खरोच तांकां सल्यूट दिवपाचो जे फावंडर मेंबर आहा तेंच्यांनी हो चलयला हो आनी हो गरजेचो गजाल म्हणजे वास्को शहरान नाजाल्यार गोंयान अल्कोहोलीक म्हणजे खूब जाणांनी आपल्याची फॅमिलीक वा प्रसंगांतले घरां पाड घातली हे सोऱ्या खातीरच. तर ह्या 49 वर्सान तेंच्यांनी बरें कार्य करून कितले जाणांचो सोरो सोडलो तो तांकां खरें देवाचो आशिर्वाद आसपाचो. अशेंच तेंच्यांनी कार्य फुडें व्हरपाचें. तेंच्यांनी जशें आमकां आतां मेळ्ळें जाल्यार रघुपती बाबान सांगलां ऑफीस जशें तेंच्यांनी एरियान घातल्या मडगांव जावं वास्को जावं आनी ताका आमी सांगलां जशें आमचे म्युन्सिपालिटीन आमचे जे लेबर आसता ते मोस्टली 90% सगळे आमचे लेबर पिता. कित्याक सकाळीं जेन्ना तांकां पिना जाता तें म्हणटा आमकां गटरान नाजाल्यार सिरजीन चलून देंवपाक जायना ते आनी खंय तरी ते यंग एजीचेर पिड्डे जाता मोर दॅन 30 or 45 इयर्सां तेंचे लायफ आसता. खंय तरी तांकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा आपूण पिना जायना म्हणून. पूण हें जशें ते आतां म्हणटा जशें मिटिंगेक आपयलें आनी एक बरी गजाल म्हणजे रघुजीनान जेन्ना म्हाज्या ऑफिसान येयलो आनी तेणी म्हाका सांगलें तूं ह्या कार्याक यो मातसो आनी हांवें ताका हय म्हटल्यार तेणी पयलीं म्हाका सांगलें हितून कांय दिवपाचें ना डोनेशनां बी दिवपाचें ना. पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हाज्या करियरान एज अ पॉलिटिशियन आमचे कडेन कोण येता पयलीं मागता डोनेशन पूण हे पयलें बऱ्या कामा खातीर विथआवट डोनेशन आयज पयलीं आपोवपी म्हणजे आमचो रघुजीन बाब तेणी हें कार्य फुडें व्हेलां 49 इयर्स ताका खरीच शाबासकी दिवची. आनी आमच्या वास्कोन कितें ताका मदत जाय जाल्यार हांवें सांगलां आमचें ऑफीस आसा आमचे लोकांक हांव आपोवपाचें हांव काम करतां. तूं तेंचें बरें कार्य करता ताका तुका फुडें साकार करता म्हणून इतलेंच सांगता दिवपाक बऱ्या कामा खातीर खरोच वालोर दिवपाचो. ही बरी कामां जास्ती मिडियाचेर येयना आनी तुमचे असले जे रिपोर्टर आहा तेंच्यांनी फुडें व्हरचे. कित्याक नाका ते नॅगेटीव विडियोज येतात पूण अशें जेन्ना 49 इयर्स मनीस हे चलयता आनी तें खंय तरी दिसना खरेंच लजेची गजाल. हांव सांगता फुडें कोणूय कितें घालता पोस्ट जाल्यार असलो पोस्ट घालपाचो. तेंच्यांनी बरें कार्य 49 वर्सां चलयलां. रघुजीन बाबाक तुका खरेंच मनाक आसून देव बरें करूं. वी आर देअर विथ यू वी आर ऑलवेज विथ यू आनी तुमकां हेल्प करपाक कितें जाय जाल्यार वाचून आमी तयार आहा. हांव कांसावले ग्रुपाक जे 49 इयर्स केले त्या मेंबराक हांव जाणता देव बरें करूं म्हणटा. तेणी खुशालकायेन आमी सगळे मुखार सरून 49 इयर्स कांसावले ग्रुपान सेलिब्रेट केले. आनी हांव आज उगडास करता आमचे संबंद वालपेड करता
सर्गेस वालपेडांतो ताणें हो ग्रूप बोडलो आनी अल्कोहोलीक एनोनिमस पुन्हा ताका मॅसेज मेळटली गोंया हाडली आनी आज आखे गोंयांत ती सायन जाता ही संस्था वर्ल्ड वायड संस्था आज गोंयांत ना आखे वर्ल्ड आहा पूण आज हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडिया देव बरें करून म्हणून तुमी येयले आज डिग्निटली तुमी पळयले जे म्हजी उतरां सगळे डिग्निटली येयले फ्रेंड्स ऑफ दे आर द फ्रेंड्स ऑफ ते अल्कोहोलीक न्हू पूण ते कित्याक येयले तांकां खबर आहा अल्कोहोलीक एनोनिमस कितें काम करता कितें सफरींग अल्कोहोलीक गोऱ्याब्याक कसो आदार दिता आनी हेका लागून न्हू ते डिग्निटरीज जे आसले तेंचे कडेन आमकां आनी अवेरनेस करपाक जो म्युन्सिपालिटीचो चेअरमॅन आसलो तेणें सांगलां हाडा आपल्याच्या म्युन्सिपालिटीक पळय आनी दुसरे आसले तेणी सांगलां आनी पळय आमचो मोविन सर पंचायत मिनिस्टरान ऑर्डर दिल्या सगळ्या पंचायतांक वोट जाय सो दीस इज द हॅपिनेस ऑफ अल्कोहोलीक एनोनिमस आज अल्कोहोलीक एनोनिमस इज सादी पूण आज हे सगळे जे फ्रेंड्स ऑफ ये आनी जे मानून घेताय आनी आमकां आदार दिताय लोक आमकां काडटात जे बोट करून म्हणटाय कित्याक ही एकूच मॅसेज हांव भुरग्यांक युथाक दिवपाक सोदतां तेन्ना हांव 19 वर्सां आसतना सगळ्या भोंवतालो खेळटालो नाचतालो पॉलिटिका पडटालो आनी तेच बराबर हांव 4 वर्सां भितर एक बेबदो जालो आनी म्हाका यूज केलो सगळ्यांनी सो आज हांव मॅसेज दिवपाक सोदतां युथाक की हांव कितें त्या मनशाक यूज कोताय आनी यूज केलो तुजी फॅमिली साफर जाता तुजो घराको फॅमिली साफर जाता आनी देर इज नो मेडिसीन आज डॉक्टर आसले माचयेचेर आनी ते सांगताले की हेका मेडिसीन ना वेर डू आय गो फ्रॉम हियर तेन्ना ते डिटॉक्स कोताय आमकां आनी दे एडवायज अस गो अटेंड अल्कोहोलीक एनोनिमस मिटींग सो आज अल्कोहोलीक एनोनिमस आखी गोल्ड वायड संस्था आनी तुमकां हांव काडटां देव बरें म्हणटा तुमी इतले वगत रायले आनी मॅसेज दुसऱ्या पावोवपाक आनी कोणाचें कितें तरी आहा आमचे कन्सल्टिंग ग्रूप संडे आनी ट्युजडे मिटींग जाता येवचे आखे गोंयांत बऱ्यो मिटींग आहाय आनी एक फाटी काडटा देव I'm Vera Carvalho and I'm from Belgaum. And I, as a friend of Alcoholics Anonymous, म्हाका ही संस्थेवर जायतें सांगचें दिसता. आयज तांकां पयसो देन हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता ऑन 49th एनिवर्सरी. ती न्हू एक संस्था अल्कोहॉलिक एनोनिमस जायतो बरो वावर करता आनी ह्या वावरांत इतलो हुस्को दाखयताय एक पिडेस्ट म्हणजे हांव जाता एक अल्कोहॉलिक मनीस एक दुयेंत मनीस म्हणटाय सो हे संस्थेचो सापर जाता तेन्ना ही संस्था त्या मनशा सोबीत चड हुस्को दाखयता आनी केशे भाशेन त्या मनशाक वो त्या पिडेस्टाक जावं त्या आमची गोड भाव सो ताका हाडून त्या आपणागे मिटिंगे हाडून ताका ती हें कोताय ताका समजण दिताय आनी ते गायड कोताय आनी जायते घराचे पासून ताचे बरो वाड दिला दाखयला आनी जायत्यो फॅमिलीज हॅपी आहाय भुरग्यांक सांगता आयज हांव तें खेरीत भाशेन देव बरो करूं म्हणटा कित्याक लागून जायते घराच्यांनी तें खुशालकाय दिल्या आनी हांव सांगूंक सोदता ते केन्नाय कोणाक कोणें पयसो घेयनाय न्हू कोणाक पयसो दिनाय सो हांव मागता देवा कडेन ताका बरी भलायकी दिवची हो बरो सदांच अशें फुडें व्हरपाक आनी चड आनी चड फ्रेंड्स ताका एड जावचे कित्याक ही मॅसेज सगळे पावपाक जाय तें सांगून हांव तुमकां देव There as Alcoholics Anonymous Consoling Group हाका 49 years complete जाता ह्या मायलस्टोनाक लागून तांकां एक मोठी पळयता आज अल्कोहोलिजम हे खूब स्प्रेड जाल्लें आसा एंटायर स्टेट ऑफ गोवा तशेंच आमच्या कंट्रीन सुद्दां आनी प्रत्येकान एक अवेरनस करपाक जाय प्रत्येकान एक आपले एक पावल उचलपाक जाय की स्पेशली इस्कॉलांनी कॉलेजींनी किंवा वेरियस इन्स्टिट्यूट्सांनी ही मॅसेज पावपाक जाय की फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहोल ताजे परिणाम कितें जातात आमच्या बॉडीचेर कितें जातात सोसायटीचेर कितें जातात क्रिमिनॅलिटी वाडूंक शकता आनी कशे तरेन आमी हे प्रिवेंट करूंक शकता कित्याक वन्स यू आर एन अल्कोहॉलिक ना यू गेट एडिक्टेड टू इट इज लायक अ डिजीज इट्स अ क्रॉनीक डिजीज म्हणटकच एकदां अल्कोहोलिजम जालें म्हणटकच मागीर कितें करपाचें तो त्या वेळा अल्कोहॉलिक्स अनॉनिमस ह्या ग्रुपाची मोठीच एक भुमिका आसता तेन्ना बिकॉज रिलॅप्स इज व्हेरी कॉमन रिलॅप्स इज कॉमन आफ्टर ड्रिंकींग एंड स्टॉपिंग द ड्रिंक्स म्हणटकच रिलॅप्स न जावचें किंवा 2 रिलॅप्सा मदलो पिरियड चड मोठो जावचो त्या वेळा कोण तरी ग्रूप कावन्सिलींग जाय पडटा त्या ग्रूप कावन्सिलिंगाच्या वेळा अल्कोहॉलिक्स अनॉनिमस ह्या ग्रुपाचो मदत जाता
आज जशें अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस कन्सोलिंग ग्रुपाक 49 इयर्स कंप्लीट जातात तशेंच एक वर्सा पयलीं अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ओन्ली फॉर लेडीज तांचो ग्रुपूय स्टार्ट केल्लो हांगा आनी तांकां आज एक वर्स तांकां एक पुराय जाता. आज ऑलमोस्ट 39 to 40% ऑफ क्रॉनिक अल्कोहोलिजम इज ऑल्सो सीन एमॉंग डिफरंट सेक्सीस हे सगळे पळयल्ले आसता. जशें दादल्यांक जाता तशें बायलांक जाता. पूण आज गोंयांत बायलांक लागून खंयच एक आदार असो ना. ताका लागून हांव एक कन्सॉलिंग ग्रुप आनी वुमन्स ग्रुप सुरू केलो आनी वुमन्स ग्रुप सुरू करतकच इट इज रन ओन्ली बाय विमन हू आर एक्स अल्कोहोलिक्स. सो एक बायल मनीस एका बायले कडेन आपलें मन उगडें करून खरें कितें आसा तें सांगूंक शकता, तेजे कडच्यान आदार दिवंक शकता. आनी आमी I believe very much that if you empower a woman, if you strengthen the woman, the entire family can improve, the entire village can improve, and so will our country will improve. Thank you very much. सगळ्यात पयलीं कांसावली एक ग्रुपाक तांच्यांनी 49 वर्सां कंप्लीट केली. सातत्यान 49 वर्सां फाटल्या ते पळय कार्य करत आसात विथ डेडिकेशन एंड सॅक्रिफायस. तांचे बद्दल तांकां परबी. कारण हे खूब कठीण काम. पयलीं म्हणजे एक एडिक्टाक हाडप आपल्या ह्या ग्रुपान आनी ताजेर त्या नंतर ताका कन्विन्स करप आनी ह्या ग्रुपान ताका दवरप. एक फॅमिलीच सेव जायना, एक फॅमिली एक वाडो जशें आनी एक आमची स्टेट आनी आमचे राज्य आनी कंट्री सेव जाता. आज आमी पळयलां घरां उद्ध्वस्त अशीं जातातच सोऱ्यान. बट इमिजिएट जें पळय आमकां दिसता डेली आमी पेपरार वाचतात की खंय तरी वॉटरफॉलार एकटो कोण तरी मेलो, एक्सिडेंटान कोण तरी गाडी मारली, हिट एंड रन केलो आनी गेलो. सो हे जर इन्सिडंट पळयले जाल्यार तातूंतले 99% ऑफ द केसीस जो पळय केसीस आसा त्यो अल्कोहोला खातीरच जातात, जावं ते एक्सिडेंट जावं बुडून मरपाचें प्रकरण. कारण जर तूं सोरो घेना जाल्यार ह्यो गोश्टी जावप कठीण. तर आमी जाणात की माननीय प्रधानमंत्रीन एक मोहीम चलयल्या नशामुक्त भारत म्हणून, जी आख्खे इंडिया भर ताची मोख आसा की 5 वर्सांनी आमी नशामुक्त करतले भारताक. आनी त्या खातीर सरकारूय खूब प्रयत्न करता. आनी अशे संस्थाक हांव म्हणटा अशे संस्थांनी सरकाराचो आदार घेवचो आनी जाता तितल्या आय वूड से ईच वन टीच वन म्हणटात पयलीं. एक मनशाक जर दुसऱ्या मनशाक सोऱ्याचे दुश्परिणाम जर सांगले, त्या मनशान तिसरे सांगले, अशें करून प्रत्येक गांवांत प्रत्येक मनशा पर्यंत ही मॅसेज पावपाक शकता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.